बापाचो मोग जेजून आमकां ताचो अणभव दिलो. आयज आमी पळयता कशे भाशेन त्या मोन्यांक जेजूशी हाडटात आनी तो ताका बरो करता. म्हणजे भयणीनो आनी भावनो, आमी तर बारकायेन आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमी कोण? आमची कूड, मन आनी आत्मा आसा. देवान हे आमकां देणें दिलेलें आसा. आमचें जिवीत, ह्या जिवितान हे 3 पावंड कशे आसा. हो बायलो आकार आमचो, भितरल्यान आमचें मन आसा, पूण आमचो आत्मो थंयसर देव आसा. आमच्यान देवाक लेखोंक जाता, ओ देवा विरेत आमच्यान जियोंक जाता. आतां खरेपण आनी खोटेपण हांगसर आमकां अणभवंक मेळटा. आमी तो देवा बरोबर आसत जाल्यार आमी खरीं देवाची भुरगीं कशीं जियेतले. आमी तर आपलेपणांत जियेत जाल्यार आमी मागीर देंवचार आमकां रोखडोच आपल्या ताब्यांत करता. आनी मागीर आमी पयलीं म्हणना तूं आमची हुशारकी दाखयता, पूण मागीर तो आमकां आपल्या ताब्यांत करून दवरता. हे भाशेन आमी मोनी, भेरी, थोंटी, कुड्डी जावंक लागता भितरल्यान, आनी मागीर भायल्यानूय तें दिसोंक लागता.